गोंयांत खाण वेवसाय चलता म्हळ्यार कितें हाजी जी ती जागती देख जर पळयतलो जाल्यार गांवांनी वचपाक जाय. हालींच मये गांवांत जो लढो दिलो तो एक देखदिणो लढो आनी तांकां उच्च न्यायालयान स्टे दिला. त्याच विशयाचेर चर्चा करूंक आमचे कडेन हांगा दोन मानेस्त मये गांवचे आसात. सखाराम बाब पेडणेकर, तुमकां हांव हे कार्यावळींत येवकार दितां. आनी आमचे मदीं आसात एडवोकेट अजय प्रभुगांवकर, तुमकांय हांव हे कार्यावळींत येवकार दितां. ह्या कार्यावळींत आमी चर्चा करपाची आसात मये गांवांत जो पळय लढो चल्लो 2004 सावन. 2004 सावन तुमी लडटात वेगवेगळ्या प्रश्नाचेर मायनी संदर्भात. मायनीन तुमची शेतां काबार केली, तुमचे उदकाचे स्रोत आडयले, तुमकां पिवपाक उदक ना. दुसऱ्या अर्दान मायनीचे पळय ट्रक ज्या पद्दतीन चलतात ताणें गांवांत धुल्ल उडयलो, तुमच्या शेतांनी सगळो रेबो गेलो आनी रस्त्यार सुद्दां असुरक्षताय निर्माण जाली. ह्या प्रश्नाचेर तुमी लढत आसात आनी तुमी म्हणटात फकत स्टे न्ही जाल्यार तुमकां कॉम्पेन्सेशन मेळपाक जाय. इतलेंच न्ही जाल्यार ही जी पळय मायनींग येरादार चलता तिका बगल रस्तो मेळपाक जाय. गांवांतल्यान ती चलूंक जायना. म्हजो प्रश्न पयलो तुमकां पेडणेकर बाब की 2004 सावन तुमी हे लढत आसात आनी आतां तुमकां हायकोर्टान स्टे दिल्या. 2004 सावन तुमी कितें केलें? फकत रस्त्यार आशिल्ले काय तुमी वेगवेगळे सरकारी अधिकाऱ्यांक वचून मेळटाले, थंय तुमची तड लायताले? आमचो जो विशय आसलो हो पयली प्राथमीक स्तराचेर जी शेतांक आमकां नुकसानी जाता हो पयल्यान पयली आमच्या लक्षांत येयलो. हें सादारण 2001च्या दरम्यान आमी तो विशय जेन्ना सुरवात केलो. पयल्यान पयली हांव मुळाक खाजण टेनंट एसोसिएशनाचेर सेक्रेटरी म्हणून म्हाका जेन्ना संदी मेळ्ळी काम करपाक तेन्ना पासून आमच्यो ज्यो पोंयो आहा खाजनाच्यो त्याच्या तेकोन जी न्हंय आसा मुख्य न्हंय ही न्हंय सगळी पुरावली मायनिंगाक लागून आनी त्यो पोंयो सुद्दां सगळ्यो पुरावल्यो. शेतान सगळ्या आख्ख्या माती भरलेली आनी ही तक्रार आमी जे आमचे लागीं प्रशासकीय अधिकारी जे मामलेदार आसा तेंच्या पर्यंत आमी पावयली आनी आमकां न्याय दिवचो म्हणून आमी मागणी केली. पूण तितून फक्त आमकां कितें केलें की कॉम्पेन्सेशन दिलें गेलें शेताचें थोडें ते तुटपुंजे 40 पैसे 80 पैसे आनी 2 रुपया ह्या पद्दतीन हें कॉम्पेन्सेशन कांय तेंपाक तेंच्यांनी दिलें. परत जेन्ना आवाज बंद जालो तेन्ना परत आसा तशें ठप्प कांय हें ना. परत आमकां मामलेदारा कडेन वचप, परत डेप्युटी कलेक्टरा कडेन वचप, परत आमची तक्रार दिवप थंयसर, आमचो एडवोकेट नेमप, ताका एडवोकेटाक लागून पयशे आमी खर्च करप, ह्यो सगळ्यो प्रक्रिया चालूच. आमचो प्रश्न सरकाराक कितें आसा की जे नियम आतां मिनेरांक आसा की तेंच्यांनी नुकसान भरपाई जी तांकां लागून जाता ती शेतकाऱ्यान कसलेय कोर्ट कचेरी न करता तांकां दिवपाक जाय असो हांव आयकोन जाणा की म्हाका डिटेल तेची खबर ना. पुणून ह्या बाबतीन आयज मेरेन हांव मी तरी पळयता सबंद गोंयान कोणाक तेंच्यांनी नुकसान भरपाई अशी दिल्ली ना. तांकां कोर्ट कचेरीत करचें पडलेलें. आतां शेवटच्या टप्प्यान सुद्दां 2018 आमी एक केस घातलेली की ती रेट जी आहा ती रिवायव करपाक. पूण ती जी केस अजुनूय चलता मामलेदारा कडेन. एक दीस एग्रीकल्चर झेडओचो मनीस जो आहा तो येना, एक दीस मामलेदार म्हणटा मागीर आमकां 6 म्हयने इलेक्शन, अशा पद्दतीन ह्यो केसी चलत आसा. आनी म्हाका तुमचे कडेन प्रश्न आसता असो की हे कितें चल्लां म्हणून कळना. मामलेदारान गांवचे प्रश्नाक इमिजिएटली जापो सोदपाक जाय. मामलेदारान ताका थळाव्यो गरजो खबर आसतात, तरी आसतना मामलेदार चाल ढकल कित्याक करता? खंय तरी म्हाका दिसता की ह्या गजाली कडेन प्राधान्य दिलें वचना. म्हणजे जेन्ना एक सामान्य मनशाक त्रास जाता अशें जेन्ना प्रशासनाच्या दृश्टीक पडटा पळय तेन्ना प्रशासनान खरें सो मोठो स्टेप्स घेवन तांकां न्याय दिवचो. सामकें सो मोठो एक्झॅक्टली तूं म्हणटा बरोबर. हे एक्सपेक्टेड आसा. बट जाता कितें बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट. आतां हांव कोणाचो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट तें मात्र म्हणना ना. तुमी म्हणपा जाय कारण कशें आहा लोकांक कळपाक जाय. आमी ज्या पद्दतीन प्रेस झगडटा, मिडिया झगडटा, तुमी बी आतां म्हाका दिसता मुखार येवन तुमी कांय लोकांचेर बोटां दवरपाची गरज आसा. म्हणजे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट हे जे प्रशासनाचे अधिकारी आसा, फॉर एक्झाम्पल मामलेदार जावं डेप्युटी कलेक्टर जावं, सामकें हे आपूण सो मोठो एक्शन घेवप विसरात तुमी. बट जेन्ना स्वता पब्लीक तांकां कंप्लेंट फायल करता की बाबा आमकां त्रास जाता, आमचो दैनंदीन जो व्यवहार आसा, जीवन आसा ते विस्कळीत जाल्लें आसा, तरी आसतना ते एक्शन घेवच्या शिवाय उलट लोकांकूच त्रास केले वयता. म्हणजे आयची आमी जी हे सद्याचो लढो चलयल्लो, तुमकां एक बारीकशें उदाहरण सांगता की जेन्ना मया गांवांत पायपलायन फुटली आनी रोड सामके अशी आसलेले आनी ट्रान्सपोर्ट सामको नेमान चालू आसलो
आनी पोस्ट कोवीड इफेक्ट कितें जालो की स्कूल स्टार्ट जाल्ली आनी मये गांवचो जर तुमी रोड पळयत जाल्यार 4 ते 5 मिटर मॅक्सिमम ते सुद्दां दोनाय सायडीच्यान रोड खणलेलो आसलो कित्याक पायपलायन काम चालू आसलें. स्कूल स्टार्ट जाल्या आनी असो ट्रान्सपोर्ट स्टार्ट जावप म्हणजे आमी कोणाच्या मरणाची वाट पळयता काय कितें. बरोबर. अशी परिस्थिती आमी जेन्ना डेप्युटी कलेक्टराच्या मुखार हाडून दिली जाल्यार तो आमकां सरळ सांगतालो तुका जाय जाल्यार तूं कोर्टान चल आनी स्टे हाड. म्हणजे ही हांव तशें म्हणना डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार हेही एक कोर्टच न्ही. तांणी लोकांचे प्रश्न मांडपाक जाय थंय सुओ मोटो तुवें म्हणलें तात्काळ तांकां स्वता दिसपाक जाय. तांणी रस्तो आडोवपाक जाय, तांणी ट्रकांक मनाय करपाक जाय. वन स्टेप अहेड आमी तांकां एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट कमिटीचे गायडलायन्स दिल्यो जे 29 ऑक्टोबर 2014 सेंट्रल गव्हर्मेंट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट अँड क्लायमेट चेंज हेंच्यांनी इश्यू केल्लेले. ताका तो आमी मेमोरेंडम ते गायडलायन्स अटॅच करून दिले की ह्या गायडलायनीच्या नुसार हो ट्रान्सपोर्ट जाला ना. बरोबर. तुमी आतां मातशें इनिशिएटीव घे आनी एक सोल्युशन काडा हाजेर. बट तुमकां सांगपाक म्हाका खंयच्या खंय दिसता की ज्या तरेन डेप्युटी कलेक्टरान आमकां थंय ट्रीट केलें म्हणजे अक्षरशः तेणें म्हाका सांगलो बींग समितीचो एडवायजर हांव आसलो थंय म्हाका म्हणपाक तूं एडवोकेट मरे तूं चल आनी कोर्टान स्टे हाड हांगा कांय उलोवं नाका तुका आपूण आपोवना म्हणजे अशे तरेची उतरां. बरोबर. सो तुका सरळ हांव म्हणटा एक सरळ तुका हांव पॉयंटेड प्रश्न करता. हय. मामलेदार हे किंवा डेप्युटी कलेक्टर हे मायनिंग कंपनीच्या बॉल्सान वचून बसल्यात. म्हाका ह्या इन्सिडेंटान तरी दिसता की आमचो डेप्युटी कलेक्टर जो आसा पळय तो तरी वचून बसला आसतलो कारण त्या जे तेणी स्टेप्स घेतले लोकांच्या अगेन्स्ट तेणी घेवंक जाय आसले ट्रान्सपोर्टराच्या अगेन्स्ट सामकें. पूण तेका आमी ट्रान्सपोर्टराचो जेन्ना जेन्ना इलिगल ट्रान्सपोर्ट करतालो पळय ताचो ताका नंबर दिलो एकदां म्हणजे सांगपाचो हेतू इतलो हय. हेका म्हटल्यार कॉल कर आनी तो गायडलायन्स फॉलो करता काय ना तो तूं कन्फर्म कर. बरोबर. जाल्यार आमचो डेप्युटी कलेक्टर ताका फोन लायता अरे अण्णा मरे ताका हांव अण्णा म्हणटा बींग ऑन दॅट पर्टिक्युलर चेअर म्हणजे हेतूर खंय तरी म्हाका एक सांग न्ही म्हाका सदांच असो एक दुबाव मारत आयला तो असो की मायनिंग कंपनी इतली सामकी घटमूट न्ही मंत्री तांच्या बॉल्सान असतात अशे वेळ तेच ठरयतात आपल्या मायनिंग एरियेन मामलेदार कोण आसचो डेप्युटी कलेक्टर कोण आसचो हें तुका तुमचोय असो आरोप आसा. थोड्यो गजाली पडटा बट सरकाराचें कशें जाता की हय. काही समाजाचो भाग जो मायनिंग कंपनीचेर डिपेंडंट आसता म्हणजे ट्रकवाले जावं मशीनवाले जावं तेंचोय तांकां प्रेशर घेवचो पडटा म्हणून ते ठोस अशी भुमिका घेवपाक चालढकल कोणा करतात आनी जाता कितें की ओवर एंड लार्ज मोठ्या पब्लिकाचें नुकसान जाता. म्हाका पेडणेकर बाब तुमकां ह्याच संदर्भात विचारपाचें आसा. सदांच न्ही आमी जेन्ना मायनिंग कंपन्या कडेन जेन्ना चर्चा करतात तेन्ना तांचे कडेन सदां येता गांवचे लोक मरे तांकां धुल्ल जायच धुल्ल जाल्यार कितें पयशे मागपा येता म्हणून ताजे फुडलो तांचो प्रश्न. तांणी कितें केलें धुल्लाचे आतां फुडें केल्यात ताणें गांवांतल्या लोकांक ट्रक घेवपाक पयशे दिल्यात. ट्रक चलयतात तेच आतां तांची एक माफिया तयार जाला. सो पेडणेकर बाब म्हाका विचारपाचो आसा मये गांवच्या कितल्या लोकां कडेन ट्रक आसात. पळय हांव सादारणसो आंकडोच तुमकां हेचे कडेन दिता कित्याक मये गांवांक संलग्न अश्यो 2 मायनिंग कंपनी आहा. एक पयल्यान पयली डॅम्पो जी कन्वर्ट केल्या आनी आतां सेजा जाल्ली आसा. हय. दुसरी जी आहा ती चौगुले अँड मायनिंग कंपनी आनी थोड्या प्रमाणात बांदेकर मायन्स ह्यो 3 आमकां लागता म्हणजे 2 ह्यो 90% 99% आनी एक सादारण एक 1% to 5% ही लागता. जाल्यार ह्या मायनिंग कंपनीन जें प्रदुशण जावं आनी कितें जें केलां पळय हय. हो भाग वेगळोच पुणून गांवचें पॉप्युलेशन जें आसा तें जवळ जवळ 13,000 लोकसंख्या आमच्या गांवची आसा. हय. आतां 13,000 लोकांक आमी जे सर्वे केलो त्या सर्वेन ट्रकवाले मागीर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आनी इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जशे गॅरेजवाले काम करता किंवा आनीक कोण ड्रायव्हर आसतलो किंवा आनीक कितें करतलो जाल्यार अशें म्हणून सगळ्यात 200 ते 250 लोकांक रोजगार मेळटा ह्या मायनिंगा पासून. आनी नुकसान जर पळयली तुमी केन्ना भरून न येणारें नुकसान जें आसा तें ह्या लोकांनी आमच्या गांवचें केल्लें आसा. गोंयगाणे तलाव म्हणटा तो पूर्णपणे नामशेष जालो. ह्या लोकांचेर ह्या तलावाचेर 50% शेती जी आसा गांवची आमची ती ह्या तलावाचेर निर्भर आसली. आयज दिसाक 2 बॅरल डिझल खर्च करून सरकार जें आसा तें उदीक शेतांक दिता तें बी कशें आमकां थंय फावटी मारच्यो पडल्यो निवेदनां दिवची पडली पांय धरचे पडले तेंचे कडेन विनवण्यो करच्यो पडल्यो. जें ऑटोमॅटीक ग्रेविटीचेर जें उदक आमच्या शेतांक येतालें तें आयज ना जालें. आयज पयसो खर्च करता ते कोणाक लागून पयसो खर्च करता. बरोबर. जें आमकां नैसर्गीक मेळटालें तें तुमी वगडयलें मायनिंगाक लागून आनी आयज हो विनाकारण सगळ्या लोकांचो टॅक्स रुपी पयसो जो आसा ह्या विनाकारण कामांक खर्च करचो पडटा. तेज्या पासून उत्पन्न कितलें मेळ्ळें 250 लोकांक रोजगार मेळ्ळो न्हू
बाकी कितें मेळ्ळां आमकां? बरोबर. म्हाका पेडणेकर बाब तुमचे कडेन समजून घेवपाचें अशें की हे जे पळय ट्रकवाले गांवांत आसात जे हो ओवर ट्रान्सपोर्ट करतात ते तुमचे कडेन कशे तरेन तांचे कडेन तुमचे कशे संबंद आसतात? ते आंदोलनान असतात काय कितें? ते तुमचे प्रश्न मायनिंग कंपन्या कडेन मांडटात काय कितें? ट्रकवाले जे आसा ते आमचे शेतकारी आसात. काही लोक जे आसा ते शेतकारी आसा, काही आमचे शेजारी आसात ते कोण आसा. हय. ह्या सगळ्यांचे ट्रक केन्ना बंद जावचे अशें आमी केन्नाच मागणी करूंक ना, आयज मेरेन करूंक ना, गव्हर्मेंटा कडेन करूंक ना. बरोबर. पूण सरकारान नियम घालून जे दिल्या, जे आतां उल्लेख केला आमच्या जी एडवोकेट सल्लागार जे आसा तेंच्यांनी जो उल्लेख केलो हय. त्या कायदो जो केला तो ही वाहतूक करपाक लागूनच केला. बरोबर. आणि हो कायदो पाळटा काय ना हेची अंमलबजावणी जी आहा ती प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी पळोवप. बरोबर. आता सर्वसामान्य नागरिकान एक ते RTOचो जर नो एंट्री सुद्दां केली जाल्यार तुमी रोखडेच फायन दिता, तालाव दिता. बरोबर. आणि ह्या लोकांक तुमी तालाव दिना हे खंयचो नियम? म्हणजे आणि ते डोळे दाग करता तुमी. म्हणजे अजय बाब तुम्ही म्हणले तशें की एका अर्दान मामलेदार तांकां सामील, डेप्युटी कलेक्टर एक्शन घेना आनी दुसऱ्या अर्दान पोलिसी बी म्हणजे हे जे पळय ट्रक आतां जे पळय कितें चल्लां, ट्रक नियम मोडटात, तुमचे पायपलायनी फोडून उडयतात, ते वयर धापून व्हरनात मायनींग ओवर. सो प्रदुशण आनी उदकाचो इबाड हाका ट्रकवाले ताका पुलिसांक पडून वचूना. तेंच्यांनी हे तिगांनी मेळून एक मायनींग लॉबीक जाता पळय सुरक्षा कवच दिल्लेलें आसा. बरोबर. तेज्या अगेन्स्ट सामान्य मनीस झगडत आसा. सारकें. म्हणजे तुमकां सांगपाक आतां आमच्या सकाराम पेडणेकरान ताचें सांगलें हय. की आमचो उद्देश ट्रकवाल्यांचें नुकसान जावचो हो न्ही. म्हणजे ह्या गजालीन आतां स्टे हाडच्या पयलीं म्हाका दिसता कमीत कमी आमी 3-4 फावटी कंटिन्युअसली फॉलोअप करताले. डेप्युटी कलेक्टर रिक्वेस्ट करताले की तूं एक मिटींग एमिकेबल सोल्युशन काड मिटींग घे. बरोबर. जर तेंच्यांनी जर ठरयलेलें न्ही की एक ट्रक आमी अमक्या अमक्या मिनटान सोडटले आनी आमी दिल्ल्यो जर गायडलायन जर तेंच्यांनी फॉलो केल्ल्यो अपार्ट फ्रॉम दीस जाल्यार आमकां स्टे हाडपाची हेच येवची नासली. बरोबर. आतां कितलीं वर्सां तुमी लडटात? 2004च्यान हो लढो चालू आसा, पूण मामलेदार कोर्टान भितर ही केस आसा? मामलेदार 2 वेगवेगळे केसी आसलेल्यो. 2018 हय. आमी रिवायव हे करपाक रेट जी कॉम्पेन्सेशनाची आहा तिका लागून ऑलरेडी हे कशें ठरता कॉम्पेन्सेशन रेट? कॉम्पेन्सेशन रेट आहा तो एग्रीकल्चर ऑफिसर येवन शेतीचें माती परीक्षण करता आणि त्या उपरांत ती रेट ठरयता. हां. म्हणून जे कंपनीचे अधिकारी जे एडवोकेट नेमलेले आसा ते फक्त ताका ऑब्जेक्शन घेवप आणि ते सगळे सॉयल टेस्टिंग केली तितून मायनिंगाचे मातयेचें प्रमाण आसा हें सिद्ध जाता तरी सुद्दां तेजेर आक्षेप घेवप आनी डेटी फुडें घेवन परत आसा तशें डिले करप. आतां समज एखाद्या संस्थेक एडवोकेट नेमचो पडलो, आयज एडवोकेटाची फी कितली आसा? ती शेतकऱ्यांक भुर्दंड काय न्हू. बरोबर. कंपनी नुकसान करता आणि वयल्यान ती नुकसान भरपाई घेवपाक लागून हे एडवोकेटांक इतले पयशे आमकां दिवचे पडटा. ही चुकीची गजाल आसा. सरकारान तेजेर सरकाराची स्वताची यंत्रणा आसपाक जाय. सरकाराक जर ताची येणावळ मेळटा जाल्यार सरकाराची लोकांचें हित पळोवप, शेतकारांचें हित पळोवप, गांवांतल्या लोकांचें हितरक्षण करप ही जबाबदारी सरकाराची येता, ती सरकार टाळना. हो खूब म्हत्वाचो प्रश्न. म्हाका तुका आनीक एक फुडें प्रश्न विचारपाक येतो असो, हें जें कॉम्पेन्सेशन दिता तें कॉम्पेन्सेशन दितगीर तुमची शेतां पळय जी इबाडल्यात ती सारकी जातात? एकच मिनीट रावात, आमी घेवया एक ल्हानसो ब्रेक. मये गांवांत जो पळय कितें ट्रकांनी मायनींग ट्रकांनी जो पळय धडगूस घाला ताका हायकोर्टान स्टे दिला, पूण स्टे दिल्या तरी लोकांचे प्रश्न सुटूंक नात आनी तांचो लढो थांबूंक नात. ह्या प्रश्नाचेर आमी चड खोलायेन चर्चा करपाचे आहात. तुमी खंयच वचूं नाकात. आमी घेतात एक ल्हानसो ब्रेक. पळयत रावात गोमंतक TV. मये गांवांत जो लढो चल्ला ताजेर चर्चा आमी हांगा करतात. हो लढो असो आसा की हायकोर्टान तांकां स्टे दिल्या. मायनींग ट्रक चलपाक जायना अशें तरेचो स्टे मेळ्ळा मयेंतल्या लोकांक. पूण मयेंतले लोक अजुनूय समाधानी नात. ते म्हणटा आमकां कॉम्पेन्सेशन मेळपाक जाय आनी कॉम्पेन्सेशन हें लाँग लास्टींग आसपाक जाय. हांव सखाराम पेडणेकर हांचे कडेन उलयतलों की पेडणेकर बाब म्हाका सांगात की कॉम्पेन्सेशन तुमकां दिलें, तुमी चड मागता चड दिलें, पूण तुमची शेतां आशिल्ली तशी पयलीं भशेन जावंक शकतात? तुम्ही सर बरो मुद्दो वयर काडलेलो आसा की आमी खरें म्हटल्यार आमची जी मागणी आसली ती तुम्ही शेतां आमची पयलीं जशी आसली त्या पद्दतीन तुम्ही करून दिया. बरोबर. आयजूय आमचे जर तशें तेंची हें आसा सिद्धता आसा जाल्यार आमी म्हणटा कॉम्पेन्सेशन आमकां दिवच नाका. सामकें. आमची जी शेतां आसा ती पूर्ववत आसली तशी करून दिया. बरोबर.
कॉम्पेन्सेशन दिलें आमी आमचे कसले बाकीच्यो गरजो आसा त्यो मोडटा आमी वगडयता पूण जर शेतां सारकी करून दिली जाल्यार आमचे फुडल्यो येणाऱ्यो पिढ्यो त्या शेताचेर आपलें उदरनिर्वाह करतली. आमच्या जाणट्यांनी आमकां शेतां दवरल्या ही आमचो उदरनिर्वाह आनी ही अशी तरेची शेतां तयार जावपाक शेकड्यांनी वर्सां लागतात. आज एक कितें खळणें जमीन सपाट केलें म्हणून शेतां जायना न्ही, ताचे खातीर उदक तयार जावपाक, उदकाचे स्रोत तयार जावपाक शेतांक एक एक वेगळी परंपरा आसता. आनी गांवांत एक शेतकार तयार जावपाकूय एक ती कुटुंबां इतल्या वर्सांची ती एक सासाय न्ही गांवांत सगळी तयार जाता. सो तुमकां गांवांतल्या लोकांक हांणी तयार करचें म्हणजे पयशे दिवचे आनी ती जावची अशें न्ही. तुमी आतां मागतात की ही शेतां आशीत तशी तयार करून दिवची, ताजे खातीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान ताणें काम करचें, मायनींग कंपन्यान पयशे दिवची. पूण अशें तरेचें जावंक शकता शेतां जावं शकता. बट आतां पळोवपाक गेल्यार डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो आसा पळय त्याच्या मार्फत ह्यो सगळ्यो एक्टिविटी करूं येता. बरोबर. पण आयज पर्यंत म्हाका दिसना की डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड एग्रीकल्चर रिलेटेड एका एक्टिविटीक स्पेंड केलो तो खंय तरी वेगळोच डायवर्ट केलो वयता. ओके. म्हणजे जी इच्छाशक्ती जायी हे एग्रीकल्चर परत बूस्ट हाडपाक म्हणजे वॉटर लेवल. पूण म्हाका आतां आनीक एक दुबाव मारता असो की अशे तरेची शेतां जर प्रदूशण जालें, शेतां तशीच उरलीं, कॉम्पेन्सेशन दिलें ना, शेतकार ती आनी रोवपाक वचना, परत मायनींग कंपनी थंय हडप करपाक शकता काय कितें? कारण तांकां डंप उडोवपाक जाय. ताणें हाजे पयलीं कितें कायदो असो आसा की मायनींग एरिया म्हणून लीज एरिया म्हणून थरिल्ले आसता. त्या लीज एरियाचे भायर डंप दवरपाक जायना, बेनिफिशियंट प्लांट ताजे भायर आसपाक जायना. इतलेंच न्हय तर त्या भायर खंयच्याच तरेची मायनींग एक्टिविटी आसपाक जायना. पूण ह्या मायनींग कंपनीन फाटल्या 25 वर्सांनी तेंच केलां. तुमी बिचोले जर आमचे पळयशीत, मया पिळगांव हो भाग पळयशीत, बेनिफिशरी प्लांट जो आसा पळय तो लिजा भायर आसा. एक्झॅक्टली. कळ्ळें न्ही? त्या आनी हाडून तेंच्यांनी डंप डिपोज केल्ले आसा. म्हणजे झाड मारतलो जाल्यार एक खानी कसो मारून मागीर एकदां झाड मारता पळय तशें शेतकाऱ्यांक मारपाचो हो सिस्टमॅटीक प्लॅन आसा. म्हणजे तांकां हळू पयलीं शेता पासून पयस दवरप, मागीर वॉटर लेवल इंडेक्स काबार जाता अशी परिस्थिती हाडप, मागीर तांकां डंप हाडून उडोवपाक मेळ्ळो, रिजेक्शन हाडून उडोवपाक मेळ्ळें. मागीर आमी म्हणटा पळय मायनींग कॉरिडॉर काडपाचो. गोंयची जर एंटायर आमी जॉग्रफी पळय जाल्यार स्पेशल रोड काडपाक तितले जागे ना, पूण शेतांच्यानूय रोड काडचे पडले. बरोबर. सो हे प्रोविजन केलें वयता सिस्टमॅटिकली आनी आमचो शेतकार शेता पासून दूर गेलो वयता. डिमोरलायझेशन म्हणटा पळय सारकें सामकें. तुमकां शेतकारांक डिमोरलायज केलां, तांकां इतले वंचीत दवरल्यात की तांकां दिसता चला जर आमी तांचे कडेन लढो दिवंक शकना चल तांकांच सामील जायात, आमीच ट्रक घेवया, आमीच मायनींग धंद्यान सामील जावया. एक खंय तरी एक मानसीक परिस्थिती अशी जाली लोकांची की मिनेर जो आसा पळय व्हडलो स्ट्रॉंग ताच्या अगेन्स्ट आमी झगडूंक शकना. कारण सरकारूय तांच्या बोल्सान बसता. आनी कदाचित आतां गोवा फावंडेशनच्या वतीन एक आशेचो किरण लोकां मदीं दिला की अशें जर कितें जाय जाल्यार कोण तरी आसा आनी हायकोर्ट सारकी ऑथॉरिटी आसा, कोर्टूय आसा आमकां जस्टीस. म्हाका तूं एक स्वता आदवोगाद म्हाका एक सांग, गोवा फावंडेशन, क्लावड आल्वारीस, नॉर्मा आल्वारीस ही लढत आसात, तांचो लढो कितलो खरो? कारण तांचेर मदीं आरोप जाताले. हांव सेजा मायनींग कॉर्पोरेशन जी युनियन आसा तांकां एडवायजर आसा मायनींग वर्कर्सांक. बरोबर. इनिशियली वर्करां मदीं एक रोश आशिल्लो गोवा फावंडेशनच्या अगेन्स्ट. हय. पण जेन्ना तेंच्यांनी खरी परिस्थिती पळयली, आमी जेन्ना पेपर वर्क पळयलो की गोवा फावंडेशनाचो हे सगळे एक्टिविटी करता खंय स्वार्थ ना. गोंय आमचें उरचें, गोंयचो रिसोर्सीस आमचे कडेन उरचो, हे एका हेतून ते उडयता. म्हणजे 2017 म्हाका दिसता की जेन्ना न्यू गव्हर्मेंट जाल्लें तेन्ना मायनींग पोस्ट जाल्ले पळय तेन्ना आमी मेमोरेंडम प्रत्येक मिनिस्टरा कडेन येयल्लो एज अ वर्कर्स एडवायजर युनियनाचो. तेन्ना हांव एका मिनिस्टराचें नांव घेना, ताणें म्हाका सरळ सरळ सांगलें की आमी कॉर्पोरेशन करूं शकना, पयलींच आसा ती कॉर्पोरेशनां आमचे कडेन सांबाळना आनी कितलें करप्शन जातलें आमचो कंट्रोल उरचो ना. ताका हांवें कितें सांगलें की इतलो जर तुमकां करप्शनाचो भंय दिसता न्ही जाल्यार त्या मायनींग कॉर्पोरेशनाच्या बॉडीचेर गोवा फावंडेशनाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह घेयात, बरोबर. रमेश गांवसाक घेयात, एनवायरमेंटले, आयुश्यान केन्ना करप्शन जावचें ना. बरोबर. आनी ते केन्ना मायनींगूय बंद पडचें ना. दे वॉन्ट मायनींग, तांकां मायनींग जाय बट सिस्टमॅटीक वेन चल्लेलें जाय. बरोबर. अंदाधुंदी कारभार नाका. बरोबर. म्हाका एक सांगात, आयचे परिस्थितीन मायनींग तुमकां जाय काय नाका? एक शेतकार म्हणून म्हाका काळजाचेर हात दवरून सांग. मायनींग नाका असो विशय जावंकूच शकना. कित्याक तर आमी हेच्या आतां खनीज आमचे जे आयर्न ओर जर म्हटली किंवा इतर प्रकारचे मायनींग आसा, रेंव आमकां जायी, चिरे आमकां जाय, आमचे भाव विकासा खातीर हे सगळे विकासाचे गरजेचे गरजे आसा. पूण त्याच बरोबर ही निसर्ग संपदा जी आसा ती आमी आतांच हेच पिडयेन सोंपोवन उडप काय कितें? हो व्हडलो प्रश्न आमचो आसा. फुडले येणारे पिडयेक आमी कितें दितले फुडें? जे जाणट्यांनी सांबाळून ताका मर्यादा आसा, त्यो मर्यादा घालपाक जाय. सकाराम बाब, तुमी 10 वर्सां पयलीं वेगळी भाशा उलयताले आनी आज तुमी क्लावड आल्वारीसाचीच भाशा उलयतात,
जे म्हणटात की सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट, स्वयंपोषक विकास. आज जे कितें आसा इतले सगळे मायन आयच्या आज ओरबड करून ते सोंपोवन उडयनाकात. ते आमचे फुडले पिळगे खातीर दवरपाक म्हणजे आमकां शेतांय जाय, आमकां उदकय जाय, आमकां विकास जाय. पूण तो सगळो अशे तरेचो हावको घास मारपी न्ही. आमची भुमिका जी आसा ही 10 वर्सां पयलीं न्हू. जेन्ना आमकां सजमोंक लागला, आमकां समज येयली, तेन्ना पासून भुमिका जी आसा ती पूर्ण ओपन आसा. आमी खंय फाटसून खंयच्या हेचेर काम हांवें भारतीय जनता पार्टीच्या वयल्या पातळीचेर पासून काम केल्लें आसा. एक वेळ अनंत शेट्टी बरोबर उमेदवार म्हणून म्हाजें नांव थंय लिस्टान आसलें. म्हणून खऱ्या गजालीक जे आसा ते आयज पर्यंत केन्नाच आमी थंय फाटीं सरोंक ना. सत्य ते सत्य आनी त्या सत्याचेर बाजू तुम्ही जर भारतीय जनता पक्षान बरोबर आसात, तुम्ही तुमचो प्रश्न हो भारतीय जनता पक्षाच्या व्यासपीठार कित्याक मांडलो ना? भारतीय जनता पक्षाच्या व्यासपीठार मुख्यमंत्र्यांक पासून किंवा हांकां सगळ्यांक हे निवेदनां आमी दिल्लीं आसा की मायनिंगाच्या विरोधान बंड थोपडच्या पयलीं तुमी ह्यो प्रायोरिटीचेर ह्यो गजाली सगळ्यो करा. ह्यो जर तुमी केल्यो जाल्यार आमचो विरोध ना. आनी आयजूय आमची तीच मागणी आहा. जर भारतीय जनता पार्टी आमकां कार्यकर्ते म्हणून समजता जाल्यार तेंच्यांनी ह्यो गजाली करपाक जाय. म्हाका पेडणेकर बाब, आयज एकूच हांव मिनीट घेता की आयज सुद्दां जर समजा ह्या जाग्यार काँग्रेस गव्हर्मेंट आसलें, जे झगडपाक उबे आसतले आसले ते भारतीय जनता पार्टीचेच आसतले आसले. सामकें. पूण ते आयज थंय सरकार भारतीय जनता पार्टीचें आसा म्हणून आयज ते फाटीं आसा. म्हणून आमच्या सारकेलो कार्यकर्तो केन्ना वगी रावचो ना. म्हाका एक तुमकां विचारपा, ह्या इलेक्शनाक 2022 जी विधानसभेची वेंचणूक जाली तातूंत भितर खाणीचो प्रश्न लोकांनी विचारान घेतलो मतदान करता आसतना? आयचे स्थितीक जाला कितें की लोक कसल्याच प्रश्नाचेर विचार करिना. आपलें कशें भलें जातलें, फाल्यां आपल्या भुरग्याक स्वार्थ आनी शिकलेलो बरो शिकलेलो मनीस सुद्दां, व्हडल्या ऑफिसान काम करणारो सुद्दां मनीस आपल्या भुरग्याचें खंय काम जातलें होच विचार करता. ताका बाकीच्या समाजाचें किंवा निसर्गाचें किंवा इतर कसलेंच पडलेलें ना. अशा पद्दतीची जी टेंडन्सी आहा ती चड प्रमाणान वाडलेली आसा. म्हणून आयज आमकां खंय तरी हें नुकसान जाता. म्हाका सांगात, पुती गांवकारा सारको पळय जो कितें लिडर थंयचो त्या गांवांतलो लिडरशीप करता म्हणटा, ताणें कितले प्रश्न मांडले लोकांचे? पुती गांवकारांचो ह्यान पयलीं हांवें निशेध केला. कित्याक लागून तर क्लावड आल्वारिसा सारके देव मनीस तांकां तुवें दुशणां दिवप. आयज पुती गांवकार खंयच्या तरी युनियनाचो लिडर आसा. आतां युनियनाचो लिडर म्हणून तुज्यो मर्यादा तुका कामगारा कडल्यान ते तुजी फी म्हणून पयशे मेळटा तितून सगळें सोंपलें. तूं एज अ नागरीक म्हणून तुजी भुमिका कितें? सामको बरो प्रश्न. आनी ती नागरीक म्हणून जर भुमिका आसा जाल्यार कंपनीन कशा पद्दतीन काम करप ही सुद्दां तुजी भुमिका आसपाक जाय. आनी त्या भुमिकेक तुजे सदींच सपोर्ट आसा. म्हाका सखाराम बाब पेडणेकर, तुमी खरेंच बरो विचार मांडलो. कांय वर्सां पयलीं सगळे जे ग्रामीण भागात जे मायनींग चलता ते सगळे क्लावड आल्वारिसाक गाळी घालताले. म्हाका तर एका मायनोजरान सांगलां की क्लावड आल्वारिसान पाळये वचून रस्त्यार उबे रावन दाखोवचें म्हणून. लोक ताका मारपा येतले. आतां ती परिस्थिती ना न्ही. खरीच ना. कित्याक एक जनजागृती जाली. म्हणजे सगळ्यात व्हडलो युनियन आमी पळयता. हय. त्या युनियनाची भावना आसा पळय तशी ना. ती पयलीं तांकां मिसगायड केले गेले. थोडे युनियन लिडर वेदांताची भाशा उलयता आसतले. बरोबर. आतां ते कित्याक उलयता आमकां खबर ना. ते मुळाक वयचो पडटलो. बरोबर. पण सरसकट तांकां दोशी धरप कितें तरी इलिगॅलिटीज जाता. म्हणजे सांगपाचें उदाहरण, गोंयांत आतां 10 वर्सां जालीं भाजप सरकार आसा, सेंट्रलाक BJP सरकार आसा. अशें कितें तांकां आसा की मायनींग सुरू जायना? कितें तरी इलिगॅलिटीज चलताले न्ही. ते कांय जालें नाशिल्लें. तुमकां सांगता न्ही, मोदी इलेक्शनाक पळय जिखून आयले केंद्रान तेन्ना ताणें एक उतर दिल्लें. तें उतर आशिल्लें काँग्रेसच्या विरोधान. म्हणजे काँग्रेसीन कोल मायनींग जो प्रचंड भ्रश्टाचार केल्लो ताका एक तो मुद्दो बनवून ते पावराचेर आयले. तेन्ना ताणें म्हणिल्लें सगळ्या नैसर्गीक साधन सामुग्रीचो लिलाव जातलो. बरोबर. ते गोंयांत भितर येवपाक 12 वर्सां लागलीं. लिलावच करनात. लिलाव करपाक सगळे फायली भितर काडून दवरतात. एक दीस म्हणटा कॉर्पोरेशन करतले, दुसरे दीस म्हणटा कॉर्पोरेशनाची फायल आमी खंय तरी घालूना. लॉ डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशनाचो इलेक्शना पयलीं हांवें RTI एप्लिकेशन फायल केल्लें की कितें तुमी बाय लॉज केला, कितें ताचें कॉन्स्टिट्यूशन. जाल्यार म्हाका रिप्लाय आयलो आमी कांयच करूना म्हणून. मागीर एक्झॅक्टली लोकांक सांगता आसतना म्हणप की फायल लॉ डिपार्टमेंटा कडेन आहा. अजुनूय कॉर्पोरेशना संदर्भान सरकार कितले मुखार गेला कळपाक मार्ग ना. तुमकां कितें दिसता स्वता जेन्ना आतां जर मायनींग लिजाचो आतां लिजां उक्ती जातली न्ही? बरोबर. कॉर्पोरेशन आसचें काय पूर्णता सरकारान पारदर्शक रित्या लिलाव करचो? म्हज्या मते गोंय जर सांबाळटलें जाल्यार कॉर्पोरेशन करून आमचे जे एनवायरमेंटलिस्ट आसा तांकांय बोर्डार घेवन तांचो विचार घेवन गांवचे जे नागरीक सुद्दां आसा जावं शेतकार एसोसिएशन आसा, बरोबर, तांकांय खंय तरी डेप्युटी थंयसर करपाक. हो म्हत्वाचो मुद्दो पयलेच खेपे आयला
की कॉर्पोरेशन किंवा गोंयचे समजा जर लिलाव करतात ताजे खातीर जी यंत्रणा तयार करतात तातूंत तूं म्हणटा तशें पर्यावरणवादी आसता आनी तूं म्हणटा तशें गांवचे लोक ताजेर आसपाक जाय. आनी बरें मागीर तुमी तो कंत्राट गोंयच्या कंपनीक दियात, सामकें. कोणाकय दियात, पण सामकें. प्लॅनिंग सारकें करात, एक्झिक्युशन सारकें करात. म्हाका तुमकां दोगूय जाणांक एक निमाणो प्रश्न विचारपाचो आसा. आतां सरकार म्हणटा आनी कांय जाण ताजे कडेन दुबावांनी पळयतात, जर लिलाव जालो जाल्यार गोंयच्यो 4-5 ज्यो कंपनी आहा त्यो भाग घेतल्योच, पूण देशांतल्या सगळ्या उद्योगपती खातीर हो लिलाव उक्तो आसचो काय ना? लिलाव उक्तो आसाप ह्यो आमी ज्या अर्थी ह्या देशान रावता तर तसले जे नियम आसा ते सगळ्यांक लागू? समान आसपाक जाय. Good. खंयसरूच हें आसपाक जायना. बरोबर. ते आमचे हे मायनिंगांनी आतां जवळ जवळ 100 वर्सां क्रॉस केली, थंयच जे ठाण मांडून आनी बसले ताणें कितें व्हडले दिवे लावना. ते आयज निसर्गाची जी वाट लायिल्ली आसा तुमी येवन पळया थंयसर सगळ्या लोकांनी येवन पळोवचें कशें आमच्या उदकाची वाताहत लायल्या, शेताची वाताहत लायल्या. बरोबर. खरें म्हटल्यार लीज एग्रीमेंट जेन्ना आसता त्या लीज एग्रीमेंटान तांकां कंडिशन घातली आहा. हें सगळें परत आसा जें पूर्ववत करपाक जाय. ताका मायनिंग मॅनेजमेंट आयज- प्लॅन म्हणटात. आयज कांयच केलें ना. अजून एका मायनिंग कंपनीन मायनिंग मॅनेजमेंट प्लॅनाची फुलफिलमेंट करूं ना. कांयच ना करूं. कांयच करूं ना. आनी आतां लिलाव सुद्दां करतलो, हय. म्हणजे जरी आमी सरकार जर लिलाव करपाक गेलो जाल्यार शेवटचो घटक समाजाचो आसा, म्हणजे शेतकारा पासून तो कामगारा पर्यंत बरोबर. हे प्राधान्य आमच्या गोंयच्या भावाकूच दिलें म्हाका वयतलें. एक सांगात, हो एक तुमकां हांव एक प्रश्न दोगी जाणां करता असो की समजा फाल्यां लिलाव करपाचो थरयलो आनी ताणें ठरयलें की आमी सगळ्यांक उत्तेजन दितले लिलावान भाग घेवपाक. मये गांवची तुमची पळय जी समिती आसा ताणें थंयच्यो लिजीस ताणें आपल्या ताब्यान कित्याक घेवच्यो न्ही? तुमी बिडींग कित्याक करची न्ही आनी म्हणचे की चला मायनिंग आमी चलयतात. बरोबर. तशी ज्यो ज्यो 3 मायनिंग तुमी म्हणले कंपनी आहात थंयचे एक ब्लॉक जावंक शकता. त्या ब्लॉकान तुमी जर फुड्यान सांगलें आमी शेतकार आमकां शेतांय चलोवपाक जाय मायनिंगूय जाय, आमी चलयतात मायनिंग. तें चलोवपाक कांयच हरकत ना, पूण सरकारचें लोकांक समाविष्ट करपाचें कितें तरी तांकां बरी बुद्धी आसपाक जायी. लोक तयार आसतलेत, काय त्या बद्दल येना, पूण जर सरकार तयार आसा कित्याक लागून म्हणटा तर आमचो मये हो कस्टोडियन भाग जो आसा बरोबर. ह्या कस्टोडियन भागाचेर जो तेंच्यांनी डल्लो मारला, कित्याक बाकीच्या भागांनी प्रायवेट जमनी आसा आनी त्या प्रायवेट जमनीक प्रत्येक मिटराक तेंच्यांनी लोकांक पयशे दिल्ले आसा. म्हणून आयज आमचे देवस्थान म्हणा किंवा इतर म्हाका दिसता 100 करोड रुपया तरी तेंच्यांनी आमच्या कोमनीदाद किंवा इतर जे हें आसा तांकां नुकसानी केल्या. पयसोच ना, कस्टोडियनच्या नांवा खाली सगळें हे हें. सकाराम- आनी हय. विशेष मुद्दो म्हाका सांगचो हय. दिसता सोंपच्या पयलीं. हय. इतलो रेव्हेन्यू आयज पर्यंत मये आनी बिचोले भागान दिलो सरकाराक. बरोबर. बिचोले आनी मयांक कितें मेळ्ळें? सामकें बरो प्रश्न आसा. स्कॅनिंग करतलो जाल्यार GMC वयतलो. ह्या प्रश्नाचेर आमी परत हॅमरिंग करीत आसात. मायनिंग चलत्या गांवांक कितें मेळ्ळें? इतले सगळे गांव उद्ध्वस्त करून गेले. पाळये सारक्या गांवांत वचत तो पाळये गांवच ना, पिसोल्ले सारक्या गांवांत वचत तो गांवच ना. नेत्रावळी आनी हे सबंद जे पळय भाग जे गोंयचे सामके सोबीत आनी सामके सैमान नटिल्ले ते मायनिंगान काबार करून उडयले. तांच्या लोकांक कितें मेळ्ळें? आतां जेन्ना पळय भायल्यो कंपनी येतल्यो तांचेर तरी निर्बंध घालतले काय कितें? गांवच्या लोकांक ह्या मायनिंग कॉर्पोरेशनाचेर प्रतिनिधित्व मेळटलें काय कितें? हे सगळे प्रश्न आसात. म्हाका दिसता मयेचो हो लढो फकत आपल्या गांवा पुरतो ना, जाल्यार ते सबंद मायनिंग इंडस्ट्रीक आनी सरकारची पळय विचारधारा आसा ताका दिशा दिवंक सोदतात. म्हणून तुमकां दोगूय जाणांक तुमच्या गांवांत पळय जो लढो दिला त्या लढ्याक हांव परबी दितां. आमचे मदीं सखाराम पेडणेकर बाब तुमी आयले आनी एडवोकेट अजय प्रभुगांवकर तुमी आयले. तुमी ह्या चर्चेंत वांटेकार जाले. हांव तुमच्या काळजांतल्यान उपकारी आसा. आमी ह्या संदर्भातले वेगवेगळे पैलू तुमच्या मुखार हाडीत आसात. मायनिंग इंडस्ट्री अजून पर्यंत तरी वरदान ठरूं नाशिल्ली, पूण आतां लिलाव जावन भायल्यो कंपनी येवन एक बरी घटमूट अर्थवेवस्था गोंयांत तयार जातली काय कितें आनी मायनिंग इंडस्ट्री गोंयचें वरदान ठरतलें काय कितें हो खरो प्रश्न आसा. हो प्रश्न आमी आतां तुमच्या मुखार दवरतात आनी इतल्यान ही कार्यावळ सोंपयतात. पळयत रावात गोमंतक TV.